every MLA or the minister who heads a department, ministry, ताका criticism हे येताच. Obviously there are a lot of other criticism जे बारीक बारीक लोकांक दुखता. एक जे दुखणे आसा, because it is Daboli is your constituency, there is an airport, there is taxi people who are dependent on the services, and आयज खंय तरी आमी आयकता with, see, you have to evolve with the day, with years that you go. Technology is the next thing that future has to offer. Digital meter jenna म्हणटा आमी तेन्ना there is a lot of hue and cry when it comes to. I just want to understand ki is there ignorance, one, is government maybe failed to educate ki baba this is the need, because आमी प्रत्येक जण जेन्ना out of state travel करता, we see a lot of technological advancement happening and we use those technology. Why is this sector, especially which reports to you as a transport minister, has been? First of all, आमचे टॅक्सीवाले आहा तांकां हांव म्हणटा they are the ambassadors of tourism. Tourism खऱ्या अर्थान तेणी सांबाळला, पूण tourism सांबाळटा with due apologies to them also, advance apologies. There have been some very bad apples in the tourism sector जे आख्खे टॅक्सीवाल्यांचे नांव पिड्डे केले. तांकां असली संवय जाल्ली आसा, एक भाडें म्हणल्यार 5,000 चार्ज करपाचें, एक भाडें म्हणल्यार इश्बा भायर चार्ज करपाचें, मागीर ते उपरांत काडटानी हेडपाचें, नाल्यार सुशेगाद घरा बसपाचें. दुसरे स्टेटीनी टॅक्सीवालो कितें करता, एक ट्रीप न्हू 10 ट्रिप्यो मारता, 20 ट्रिप्यो मारता, कंटिन्युअसली इज वर्किंग. अनफॉर्च्युनेटली आमच्या गोंयकारांक ती आजून कल्चर येयल ना, आमच्या गोंयकारांक ती संवय ना, आनी तांकां डिजिटल मिटर कित्याक नाका, इतले कितें वेगळे वेगळे तरेन ते कन्विन्स करपाक म्हाकाय ट्राय करता. हांव समजता ते म्हाका घुसपावपाक करता, हांव घुसपना. एज यू सेड, अल्टिमेटली टेक्नॉलॉजी वील कम एंड कम इन अ बीग वे. सो आमी मिनिमम टेक्नॉलॉजी तांकां घातला म्हणल्यार एक डिजिटल मिटर तांकां आमी बसोवन दिवपाक सोदता की फेज कॅनॉट बी चार्ज एक्सेसिवली अदर देन वॉट यू आर सपोज टू चार्ज. तेंचे जे आंवडे आसा, तेंचे जे दूख आसा, तांकां जे जोडून मेळपा जाय तें हांव विसरूं ना. म्हाज्या सेक्रेटरीन प्रपोज केलें 2 रुपया पर किलोमिटर तांकां आतां वाडोवपाचें म्हूण. कशेंय एग्री जायना, हांवें ओवररूल करून 3 रुपया वाडोवपाक केला. ते डिसिजन येवपाचें आसा. सो रिजनेबली लेट देम अर्न समथींग म्हूण. बट एट द सेम टायम तेणी मिटर घालचोच पडटलो, कित्याक दुसरे ओला उबर आख्खे इंडिया गेले आसा, हिंगा म्हणटा ते नाका. आमी कितें दुसरें जग, संवसार आमचो दुसरो गोंय म्हणल्यार म्हाका समजना. तरी आसतना आमी म्हणल्यार आसूं दी, गोवा के लोक अजीब हे, आमी मातशे दुसरे भाशेन सेंटिमेंटल. तेंचे सेंटिमेंट हांवें अंडरस्टँड केले, ओके नाका म्हूण सांगलें, आड्या नाका ओला उबर, आमी कशेंय परमिशन दिना. बट एटलीस्ट तुमी सादें डिजिटल मिटर तरी घाला. विश्वास जावपा जाय, टुरिस्ट येता ताका विश्वास जावपा जाय, आमच्या गोंयकारांक विश्वास जावपा जाय की टॅक्सी भाडें हिंगा तोंडा येता तें सांगपा तें मेळना म्हूण. दॅट इज थिंग ऑफ द पास्ट. आदी तुमी केलें बरें आहा, अंडरस्टूड न्ही. टुरिजमाचें आनी नांव पिड्डें जावपा जायना. आनी आतां तेणी लक्षांत इतलें दवरपा जाय, गोंयचे परस बरें डेस्टिनेशन डेवलप जाता. गोंयचे परस बरें चिपर डेस्टिनेशन विथ चिपर ट्रान्सपोर्ट, बेटर हॉटेल्स एंड विथ मोर टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी वयर येयत आसा. हें तरी वयर येयलें आनी गोंय कोणी येना, सगळें मेळ्ळें लास्टाक. मायनींग आमी कितें जालां तें पयलां. सो वी आर डिपेंडंट ऑन टुरिजम. तेंय तरी आमी काबार जावपाक दिले, आमी खूंयच उरपा ना. आनी मागीर कशें जोडटले पयशे.